मोगाळ भाऊ बहिणो, तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत बरो दीस आमी मागता. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. आपल्या जल्म दिसाक आनी खाजराच्या वार्षिक दिसाक अर्घ आमी दितात. स्विबर्ट आनी प्रिया मस्करेनस अर्घ आमी दिता. प्रार्थना प्रभू मेरी हिल प्रत्येक तेसा बसोत आनी बऱ्या भलायके बसोत मॅथ्यू के एम आनी ग्रेसी यांचे बसोत मिसिता. शायनी मोंतेरो देवादीन रेजिना आनी विक्टर डिमेलो अंचेद्म्याक मिसिता. मारिया डिमेलो आनी कुटाम वलेंचिया ह्या सर्व तेसा बसंगता आमच्या तेसा बसोत आमी माग्याम. आज आस्ट्रेलियाच्या निवासियांक सकाळची ब्रेकफास्ट दिल्या. स्विबर्ट प्रिया आनी मस्करेनस तांच्या जल्म दिसा आनी काजराच्या एनिवर्सरी संदर्भी हांचो आमी उपकार बावरता. सांत आंतोनी मरी फात हांचेर देवाची दराळ आशिर्वादां आमी मागोवन घेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, जेजू आपल्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत अशें उलयता. देखून सदां तुमी पयलें देवाचे रास आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. आमी हर एकल्यांनी ह्या संवसारी देवाचे रास बांदून हाडूंक देव आपयता. देवाचे रास म्हळ्यार कितें म्हणून एक धर्मशास्त्री अशें म्हणटा, जंय लोक देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगांत जियेतात थंय देवाचें रास स्थापीत जाता. आमच्या जिविताचो शेवट असो जावंक जाय. देवाची खुशी आमी जारी करचें, ताचे बराबर आमी पेले आसूं आनी देवाच्या मोगांत आमी जियोचें. मोगाळ भाव भयणींनो, ह्या संवसारांत आमच्या घरांत आमच्या वाड्यांत आमच्या समाजांत आमकां हर एकल्याक देवाचें राज स्थापीत करचें आपोवणें आमकां हर एकल्याक आसा. देखून देवाचें खुशी आनी एकामेकाचो मोग आमी करया आनी देवाचें राज स्थापीत करूंक आमी कृपा मागया. आज पवित्र सभा भाग्यवंत लिवांव वर्तो श्रेष्ठ गवली आनी धर्मशास्त्री हाचें स्मरण करता. क्रिस्ता बसोत पवित्र सभे बसोत जियेल्लो व्यक्ती आमकांय देवाचें रास बांदून हाडूंक प्रेरण जावं. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें वेताना आमचें उणेपण वळखून घेवया. केल्ल्या सर चुकींक मौनपणी बोगसाने मागया. आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदर देवा आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजो गुन्या विसरून सांगता. मनां चिंतून नान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत बागेवो सदां सांकवार मुरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Kaklut kır, somya kaklut kır, Krista kaklut kır, Krista kaklut kır, somya kaklut kır, somya kaklut kır. प्रार्थुव्या. सर्व पदवेदार देवा,
जेजू नेमलेल्या तिरकडप्याचे तुझी पवित्र पदवे सापल्याय. यमकोंडाचे पदवेक तिचे जैत वरून तू दिसती नाही. तर बगेवंतली व श्रेष्ठ गवळ्याची विनवणीन तिका तू तुझ्या सताक कट सांभाळ आणि संसारांतल्या अडकाळीमध्ये तुझी शांती तिका निरंतरी बघूंक दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांपावलून फिलेमोनाक बरयल्या पत्रांतले वसप. भोवमोगाच्या बावा, तुजो मोग मायपास पळोवन म्हाका व्हड संतोष आनी उर्बा भोगता. कित्याक तुवें देवाचे परचेची काळजा संतोष भरीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. त्या पासून तुवें करूंक जाय ते फर्मोंक क्रिस्तांतय म्हाका धैर्य आसले. तर मोगाक लागून तुजे लागीं विनंती कर विचारचे बरें म्हूण म्हाका दिसले. वय हांव पावल, क्रिस्ता जेजूचो दूत. पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेजिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. खरच तो आतां ओनेजीम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदी तो तुका उपकाराक पडलो ना, पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सरशीन पाटी धाडटा. तशें म्हणल्यार म्हज्या काळजाचो वांटोस तुका धाडटा म्हूण चिंत. ताका म्हजे सरशीन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्ते खातीर हांव बांदीन आसता पर्यान तुज्या नांवान म्हजी सेवा साकरी करूंक तो जातो म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तुजी काबळात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशेन करूंक आशिल्लो उपकार हांवें बलात्कारान जायचो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो सुकलो, पूण तुजे सवे तो सदांकाळ आसतलो. देखून तो तुका सुकलो जावेत. आनीक तो गुलाम न्ही, पूण गुलामा प्रास चड म्हणजे तुका मोगाचो भाव. म्हाका तो आपुरबायेचो सय, पूण म्हजे प्रास चड तुका. तुजे बरीच मनीस आनी क्रिस्तांतय भाव जाल्यान कितले आपुरबायेचो तुका तो जावचो ना. एक भावार्थांत तुजो सहभागी म्हूण तूं म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाका दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताणें कांय तुका दुखयला वा नश्ट केला जाल्यार तो हांव भरती करता. हांव पावल म्हज्याच हातान हे बरयता. तुका कितें देवे आसा तें हांव फारीक करता. तुज्या जिवाकच तूं म्हजो ऋणी म्हणून हांवें तुका सांगची गरज ना म्हूण दिसता. पळय बावा, तूंच म्हाका क्रिस्तांतय उपकाराक पडटा तसलो जायचय म्हूण म्हजी आशा. तर क्रिस्तांतय म्हजें काळीज बुजवणेन भर. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. श्लोक. जसो कुमकदार जावन आसा जो बसो देव तो मनीस बागी. जसो कुमकदार जावन आसा जकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय जोड दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो संकल्यो तो तुटोवन उडयता. श्लोक. जसो कुमकदार जावन आसा जकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. बागवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परगव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवेंक तसो सांबाळता. श्लोक. जसो कुमकदार जावन आसा जकोबाचो देव तो मनीस बागी. सर्वेस्पर नितिवंताची आपुरबाय करता. पूण कोट्यांचो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाळ राजवट चलयतलो.
ये सियोना तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. जसो कुमकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस बगी. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांव दाखवाल तुमी ताचे फांटे म्हणटा सुमी. जो कोण म्हजे सवय रावता आनी ताचे सवय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. Alleluia, 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 Alleluia. हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवय आसू. लुका परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. देवाचे राज केदळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिसेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना. वा पळय ते हांगा आसा आनी पळय ते थंय आसा म्हणून कोणी म्हणसो ना. कित्याक देवाचे राज तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपणाच्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा बद्दसो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटले पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. जगलणे मरतना जशें एका पोंतातावन आनी एक पोंत पर्यंत मळब थलथलता तशें मनशा बद आपणा दिसा दिश्टी पडतलो पूण ताचे पयलें ताणें जायते सोसूंक आसा आनी संततेन ताका निराकरूंक आसा. देवाचे उतार हे. वाकणे तुका क्रिस्त. ल्हान एक भुरगें आपणाच्या आबा वा आज्या संगी उदक काडूं म्हणून एका बांय लागीं वेता. आजो बांयतलें उदक काडून जाल्या उपरांत पाटीं घरा या म्हणटा आसतना हें भुरगें आबा लागीं एक सवाल विचारता, आबा आबा देव खंयची येता. आनी ह्या सवालाक आज्या लागीं जाप नातली, कितें जाप दिवचें म्हणून आज्याक कळोवंक ना. तरी ताका एक जाप झळकता. तक्षण तो भुरग्याक उखलता आनी बांय नितळ उदक आसलें आनी भुरग्याक सांगता सकयल उदकाक पळय म्हूण. आनी भुरगें उदकाक पळयता आसतना आजो विचारता, तूं कितें पळयताय. आनी त्या भुरग्यान जाप दिवन म्हणटा, हांव म्हाकाच पळयता. उदक नितळ आसलें आनी ताचें प्रतिफलन दिवन दाखोवन आसलें. त्या वेळा तो आजो म्हणटा, देव थंयसर जियेता. देव म्हजे थंय जियेता. देव तुजे थंय जियेता. देव आम्हा सर्व थंय जियेता म्हणल्यार स्पिरितान आमकां जियोंक जेजू आपयता. मग अशें न्हू, असल्या स्पिरितान आमी जियोन आसांगी. हर एकल्या थंय देवाचें हाजीरपण हांव आनी तूं पळोवन आसांगी म्हळ्यार सवाल जेजू आज आमच्या लागीं विचारता. त्या प्रमाणे पवित्र आनी संता बरें जिणे जियोंक जेजू आमकां आपयता. आमी सर्व मोगाळ भाव भयणो सर्गींची नागरिकां. आमकां हर एकल्याक सर्गाक वचूंक आसा आनी एक दीस सरकार थंयसर रावचें भाग आमकां मेळटा आसतना त्या प्रमाणे जियोंक, त्या प्रमाणे देवाची खुशी जारी करूंक आनी एकामेकाचो मोग करून सर्गींची नागरिकां जावंक जेजू आमकां आपयता. आज वांजलाच्या वस्पांत फारिसेव जेजू लागीं सवाल विचारतात, देवाचे राज केदाळा येवचार आसा. आनी ह्या सवालाक जेजू सीधा या डायरेक्ट जाप दिना बगार तांकां अनेक कुशीत हांव समजूनचे प्रयत्न करता.
असली टेक्निक जेजू सबारकडे वापरता. फारिजेवांच्या आणि साधुसेवांच्या सवालाक जेजू शीत जाप दिना बागार आनी एक कुशीत हांव समजूंक प्रयत्न करचें. 3 गणितांनी तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेता. पयलें, जेजू 5,000 लोकांक उंड्या मासल्यान वाडल्या वेळार ताका सोदून म्हणून सकट लोक येता आनी त्या संदर्भात जेजू म्हणटा, जीव दिवच्या खाणा पासून तुमी वावरूंक जाय. मनशा खातीर तांचें कितें लौकीक खाण तें प्रमुख न्हय म्हणलें लोकांक दाखोवन दिता. दुसऱ्यान जुवां भोंवती येतात आनी सारतात, येवसो आसा तुमचुवे आनी एकल्याची वाट आमी पळोवंक जाय. तो जेजूची जाप आसली. तुमी कितें पळयतात? केप्पे आयकतात, मोणे उलयतात, कुर्डे पळयतात. हें सकट पळयता आसतना देव तांकां शिसांक तो दाखयता कितें मनशापूत थंय करूण आसा म्हूण. तिसऱ्यान जाकोब आनी जुवांव आपणाक उजव्याक आनी दाव्याक जागो जाय म्हूण विचारना आयिल्ल्या वेळार जेजू कितें जाप दिता? हांव पियोंक वता ती खास तुमी पियोंक सांगतात वे विचारता आनी तांकां तो कितें समजयता आनी तांकां तें अर्थ जाता. आनी आज परत देवाच्या राजा विशयान सवाल विचारतना जेजू तांकां सांगता, देवाच्या राजाक ती घड म्हणली ना. कशें एका देशाक घड आसा, गांवाक एक घड आसा, पूण देवाच्या राजाक घड ना. कित्याक ती आत्मीक रितीचें. आनी केन्ना हांव आनी तूं देवाची खुशी ह्या संवसारांत जारी करता तेन्ना देवाचें राज हांगासर जारी जाता. पवित्र पुस्तकांत विविध व्यक्तींनी देवाचें राज जारी केल्लें आमी पळयता. सामार्याची स्त्री सामार्याच्या त्या तळ्या लागीं उदक व्हरूंक म्हूण आयिल्ली आनी केन्ना जेजू त्या सामार्याच्या स्त्रियेक भेटलो, तिका देवाच्या राजाचें दर्शन जाता. आत्मीक जिणयेचें दर्शन तिका जाता. ती फाटीं आपल्या गांवाक धांवता आनी आपल्या हळ्ळेच्या लोकांक सांगता, हांवें मेस्सियाक देखलो आनी देवाचें राज ती प्रगट करता. शिसांचेर पवित्र आत्मो देविल्ल्या वेळार धैर्यान म्हणलें बरें, ते देवाचें राज प्रगट करतात आनी देवाच्या राजाचें लक्षण तांचे दिसून येतात. तिसऱ्यान सांग पावलो दमास्काचे वाटेर केन्ना देवाचें दर्शन जाता, तो देवाचें राज स्थापीत करूंक वावुरता. मग अशें न्हू, आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत हर एक दीस आमी मागता, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं म्हणलें. आनी आमी सर्वांनी देवाचें राज जारी करचें, देवाची खुशी जारी करची व्यक्ती जावंक आमकां आपयता. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत 17व्या वळींत भोव सोबीत तरान सांग पावलो देवाच्या राजा विशीं अशें बरयता, देवाचें राज खावच्यांत आटापूण ना, बागार नीत समाधान पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत आटापूण आसा. ह्या संवसारांत केन्ना हांव नीत स्थापीत करता, ह्या संवसारांत केन्ना समाधान हांव स्थापीत करता, ह्या संवसारांत केन्ना देवाची खुशी हांव जारी करता, ह्या संवसारांत केन्ना पेल्याचो मोग करता, देवाचें राज स्थापीत जाता. देखून आमकां हर एकल्या की मोगाळ भाव भयणो ह्या पोणे आसा, आमचे मरेफात देवाचें राज ह्या संवसार स्थापीत करूंक आमी पेसाडया. आमेन. C7. Sita Bapa O Mundo Govanso सर्वेस O Sita Bapa Ivainachi Kas Amiduka Kan gitu sergica raya amsi ikani भेटैता आज तुका मोगाची. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा,
तुझे दुलोब मुखामुळ तुझे पवित्र सभेचेर परस जळून दी आनी तूंच तिचे जिवीसलय. अशें आमचे गवळी तुका मानता तसलेंच जावं आनी तुजो इन सगळे कडेन वाडत सुदारून वसूं. क्रिजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिनवासुव्याम. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. बागेवंतली हांव श्रेष्ठ गवळी तुझ्या भक्ताच्या मनाक इस बरप संभ्रम तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळ व्हरताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. उत्सर्गी तुकाचे. बापा करूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं दी ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तो नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खर्राचें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां बसूत तें वारोतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavart so good purgatorium. सोम्या जेजू तुझे मरण
आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो वंडो आणि सर्वांची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडान रग सेमतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत सुजितचो पती, भाग्यवंत अमदुता, भाग्यवंत आंतोनम शारोती, भाग्यवंत लिवा वर्तो आनी सर काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्न सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमयान शिकिल्ले मागणे सांगाता आमी मागोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जाम, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपरतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासपट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरांचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत म्हाका ताच्या जिविताक सांबाळ.
Day 69. मोकार शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवितचे दातारा कितली मोवाळका तुझी असीम दयाळा सर्गीची दैविक काळांदा दोष करची पवित्र करची आमची मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवितचे दातारा आमच्या कळसाने करबिडार पाटय सांगात आमच्या पैणार सेवे स्पिरितान आमकां बोल पावय दयेन सरकार मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवितचे दातारा प्रार्थव्य बापा सर्गींच्या जेवणात तूं बसताय ते तुझे पवित्र सभेक सदां तूं राख आनी सलय शण्या आनी धैर्यादी गवळ्या काल तुजी सेवा करून तिका स्वतंत्रताय मेळूं आनी आपलो बावर्ती अखंड सांबाळूं हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसुनेयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता तूच मोजो धीर आदार तूच मोजो सांबाळणार तूच मोजो व्हड आसरो तूच मोजो भरवोसो वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका बऱ्या आनी सर्वस्व प्रास चड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें आत्मान केलो
देखून तुझ्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पथकाचे समय सुकेतले म्हूण ती निचळ करता. आमीन. सुमयेच्या बुडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रात्म्यावर ती गर्भेसले नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगाता श्रेण भितर तुसुदे आनी सदवी फळ जुगशीचे जिजू भगवती मरी देवाची मेय मोप्या काते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन.